हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, न्यूजरूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अजुनकर तुमकां येवकार दिता. गोंयभरान तशेंच देशा भायर आयज कितें घडलें आमी तुमकां ह्या न्यूजरूम बुलेटिनांतल्यान सांगता. तर सगळ्यात पयली ह्या उत्तेजा गावस. उत्तेजा आयज कितें म्हत्वाची बातमी केल्या? आयज म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार तुमकां खबरच आसा की बेब्यांची जी तस्करी आनी शिकार करप हे कायद्या प्रमाण बंदी आसा. आनी अशें आसतना लेगीत चोरी आनी खंय तरी हे रानांत बेब्यांची जी शिकार आसा ती करप चालू आसलें. काल शुक्रारा मध्यान राती बेब्यांची केप्यां किटला वाठारांत बेब्यांची शिकार करतना 2 जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरले आनी तांच्या कडल्यान बेब्यां सयत त्या शिकारेक वापरिल्लें जें सामान आसलें तें जप्त केलां आनी हाचो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा. आनी आतांच तुमकां खबर आसा राज्यान सद्या घोग्यांनी पावस पडटा आनी फुडल्या 24 वरां भितर आनी मोठ्या प्रमाणात म्हळ्यार गोंयांनी पावस पडपाचो शक्यताय आसा. ताका लागून हवामान खात्यान रेड अलर्टूय जारी केल्यात. तशेंच एमर्जन्सी खातीर जे नंबर आसात ते जाहीर केल्यात. आनी दुसरी एक बातमी म्हळ्यार काल रातीच्यान हो पावस पडटा आनी धवळे जे लोकविश्वास जे स्कूल आसा जे स्पेशल भुरग्यांचे तेंच्या स्कुलाची जी भिंत आसा ती पावसाक लागून कोसळ्ळी. सुदैवान ती राती कोसळ्ळी आनी तातूंत भुरगीं कोण नासली म्हणून कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, बेब्यांची तस्करी करप ही देशभरान बंदी आसतना तरी लेगीत कांय लोक चोरयांनी बेबे मारतात. तर काल केपें वाठारांत 2 जाणांक धरिल्ले आसा. तशेंच हवामान खात्यान फुडले 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला आनी ताचे फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. म्हणटकूच सगळ्यांनी जतनाय घेवची. आतां फुडें या समिता कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. फोंड्या कुट्टी वाठारांतलो जो रस्तो आसा तो रुंदीकरण करपा खातीर हॉट मिक्सिंगाचें काम जें आसा तें अर्दवट उरिल्लें आसा. ह्या कामाक लागून जी माती वापरिल्ली ती आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान पावसान ती सगळी माती जी आसा ती रस्त्याचेर येता आनी देखून थंयच्यान यो वच करपी लोकांक जो आसा तो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. देखून आतां अपघाताचें सत्र चालू आसा तेन्ना थंय अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. थंयच्यान वचपी लोकांक आपलो जीव मुठीन धरून वचचें पडटा. देखून थळाव्यांनी कितें तरी थंय उपाय येवजण काडची, संबंदीत खात्यान दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. पावसाचे दीस चालू आसा, रस्त्यार माती झाडां पडपाची शक्यताय आसा. देखून सगळ्यांनी गाडी बीन सवकास चलोवची, आपली जतनाय घेवची. फुडें या दिप्ती कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयज 8 जून आणि आयज संवसारीक महासागर दीस म्हणजे वर्ल्ड ओशन डे. मात आयच्या दिसाची दुर्दैवी गजाल म्हळ्यार वेळसांव दर्यादेगेर जे पळय मेल्ले अवस्थेत नुस्त्याची रास पडली तेन्ना ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळावो आमदार जो आसा आतोन वाज हाणें वचून पळोवणी केली आनी सरकारान ताची दखल घेवची अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. दुसरी जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार 75 कोटी रुपया मोडून जे अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आसा राजधानी पणजे तशेंच रायबंदर हाका लागून आतां लोकांक पावसाच्या दिसांनी लायटीच्या अपालिपाक तोंड दिवचें पडचें ना अशें कळटा. अशी जी म्हायती आसा ती स्मार्ट सिटीचे तांणी दिल्ली आसा. तशेंच आनी एक अपडेट म्हळ्यार मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ले मोबायल रिपेरींग गाड्यार आयज सकाळी चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले आनी दुकानदाराच्या म्हायती प्रमाणे 60 ते 70 हजार रोकड त्या प्रमाणे जे लोकांचे मोबायल आशिल्ले तेवूय फारावन व्हेल्ले आसा. पुलिसांनी पंचनामो केल्लो आसा आनी तपास फुडलो सुरू आसा. 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम केल्ल्यान पणजेच्या आनी रायबंदरच्या लोकांक आतां आपालिपा लायटीची सोंसची पडची ना, तांकां खंय तरी ताची सुटका मेळटली. तर ही पुराय बातमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळय.
आयची जी बातमी आसा दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी डेपोचे टी समाजा लागून पराभव जालो आनी राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून BJPन टीच्या दोळ्यांक उदक लायलें असो आरोप आहा तो गोकुळवेद फावंडेशनाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान केला. ही जी बातमी आहा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिन पळयात. तशीच दुसरी जी बातमी आहा ती स्मार्ट सिटीची डेडलायन 31 मे घाल्लेली. 31 मे दिसा सगळी स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली आसली म्हणून, पूण त्या दिसा पुराय जावंक ना. सो दुसरी डेडलायन दिल्ली की 7 जून मेरेन काम पुराय जातलें, पण ते आजून काम पुराय जावंक ना. काकोली जंक्शन आहा ते उक्ते करतले म्हणून सांगलेलें 7 जूनाक, पण ते आजून ते उक्ते करूं. ह्या लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा, जशें कोण भायले लोक येता तांकांय त्रास सोंसचो पडटा. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती गोंयांत ते अपघाताचें सत्र सुरूच आहा. आयज सकाळी कुट्टी हांगा ह्या बायक आनी कारी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातान एकलो जखमी जालो. ताचेर आतां हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा आनी हेजो जो तपास पुलीस करता. हेची तिनूय बातमी आतां तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मेची डेडलायन आशिल्ली, तरी 90% काम पुराय जालां म्हणटा, पण तरी आमकां दिसता की काम अर्दवट आशिल्लें कशें. आनी जो काकुलो मॉला कडलो जंक्शन आसा तो सद्या पणजेचो सगळ्यान बिजियस्ट अशें जंक्शन आसा आनी म्हत्वाचो जंक्शन आसा, ताचें काम अर्दवट आसा. ते 7 जूनाक पुराय जातलें अशें म्हणिल्लें, पण तें काम आतां जावपाक 10 दीस तरी लागतले अशें तांचें म्हणणें आसा. तशें तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो ज्यो आसा आतां पर्यंतच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आनीकूय बातम्यो धरून गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता, तेय तुमी मुजरत पळोवचे. तातूंत आमी गोंयांत धरून देशांतूय कितें घडटा हें तुमचे मेरेन मांडटात. तर ह्यो आमचे बुलेटिन्स आनी आमचे फेसबूक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेजीस लायक, फॉलो, सबस्क्रायब करच्यो. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर आनी हिरण्येश आडाळकरा सयत हांव संजना हंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.